नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तर आज हांव करता तिखट शेव। तर तिखट शेव करपा खातीर आमकां कितें कितें साहित्य लागतलें तें पळोवया। ताच्या खातीर हांवें बेसन घेतलां, 1 बाउल, चण्याचें पीठ पाव किलो आसा, 1 चमचो हांवें तांदळाचें पीठ घेतलां, पाव चमचो हळदीचो पिठो, थोडोसो सोडा, बेकिंग सोडा आणि थोडोसो हिंग। तशेंच हांवें हांगासर तारवट्यो मिरसांगो घेतल्या। ह्यो पळया, तारवट्यो मिरसांगो अश्यो आसता, एकदम बारीक पण खूब तिखट आसता त्यो, ताका लागून थोड्योश्यो घेतल्या। तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे तुमी घेयात। तर ह्यो तारवट्यो मिरसांगो आमकां मिक्सरान बारीक करून घेवपाक जाय। तर त्यो मिरसांगो हांवें मिक्सरान वाटल्या आनी ताजें उदक करून घेतलां। चवी पुरतें मीठ। तर सगळ्यान पयलीं हांगासर आमी चण्याचें पीठ घालून घेवया। आमी 1 चमचो तांदळाचें पीठ, हळदीची पावडर, बेकिंग सोडा आणि हिंग। आता तातूंत घालपाक जाय आमकां चवी पुरतें मीठ। हे सगळें पयलीं आमी मिक्स करून घेवया। आता आमी मिरसांगाचें उदक केलां तें तातूंत घालुया। आता हें आमकां हातान कालून घेवपाक जाय। कालयता आसतना आमकां उदक खूब लागना। आता पळय, म्हाका थोडेशें उदकाची गरज आसा, ताका लागून हांव थोडेशें उदक घालून घेता। हांगा आमी थोडेंच उदक घालून कालोवपाक जाय, नाजाल्यार तें पातळ जाता मागीर। पीठ आमचें मळून रेडी आसा। पीठ आमकां खूब घट्ट आनी खूब पातळय बी भिजोवपाचें ना। हे पळय, अशें करून पिठाचो गोळो करून घेवपाचो। ताजे वयल्यान आमकां थोडेशें तेल लावन घेवपाक जाय। अशें करून तेल लावन दवरलें म्हणटकीर तें मागीर पीठ सुकें पडना, तें सुकें जायना। तर हें पीठ आमचें कालून रेडी आसा आनी आतां तें आमकां एक अर्दवर अशें दवरपाक जाय, म्हणजे तें मातशें फुगतलें। हांगासर पिठाक म्हाज्या अर्दवर जालां, पीठ बरें फुगलां हें पळय। आनी आतां तें आमकां शेवयाच्या दात्यान घालून घेवपाक जाय। तर हो म्हाजो शेवयांचो दातो। तर ताका पयलीं हांव मातशें तेल लावन घेता। मातशें तेल लावन घेता। पिठाक मातशें उदक लावन घेवपाक जाय। आता तें पीठ आमी अशें शेवयाच्या दात्यान घालून घेवपाचें। तुमचे कडेन असलो जर तो शेवयाचो दातो ना जाल्यार तुमी चकलेच्या दात्यान सुद्दां शेवाची जाळी लावन करपाक जाता। तर आतां हांवें गॅसार कायल दवरून तेल तापत दवरलां। गॅसाची फ्लेम आमकां मिडियम दवरपाक जाय। शेव घालता आसतना गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरपाची, नाजाल्यार शेव रोखडो करपता। शेव आमकां खूब वेळ भाजपाची गरज ना, 1-2 मिनटां भाजून घेतल्यार पुरो जाता। तळून घेतल्यार चड तळ्ळो जाल्यार तो मागीर काळो पडटा। आतां आमी तो परतून घेवया। परतल्या नंतर परत 1-2 मिनटां तळून घेतल्यार पुरो। आतां हो शेव जालो। पळयात, शेव रेडी आसा, कलर बरो आयला आनी कुरकुरीत तिखट शेव। तुमी करून पळयात। आवडल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच सबस्क्रायब करा। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात, देव बरें करूं।